मडगावचे नवे जिल्लो हॉस्पिटल फुडल्या वर्सा डिसेंबर मेरेन उक्तें जातलें। नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सप्टेंबर 2017 मेरेन जाग्यार पडटलें म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। कोलवा सिवरेज स्किमीच्या कामाचो बुन्यादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो। सरकारा मुखार अर्थीक पेस आसा खरो, मात उदरगतीच्या कामाचेर परिणाम जावंक दिवचे ना म्हूण ताणें मिडियाच्या प्रस्नाक जाप दिल्या। मुख्यमंत्री पार्सेकारान कोलवा आनी भोंवतणच्या वाठारा खातीर सिवरेज स्किमीच्या कामाचो बुन्यादी फातर घालो। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार आशिल्लो। बाय नेक्स्ट डिसेंबर वी विल बी एंटरिंग इनटू फक्त वयले 2 फ्लोर जे आसात पळय विच आर प्लॅन्ड फॉर एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ते सबसिक्वेंटली जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एंड बाय नेक्स्ट एकेडमिक इयर नर्सिंग कॉलेज और एकेडमिक इयर कमेंसेस समवेयर इन सेप्टेंबर ऑगस्ट जुलै और ऑगस्ट बाय जुलै दैट शुड बी कंप्लीटेड। क्रंच आसा भितर कितें आसा पण फायनान्शियल क्रंच आसूनय आमी खंय डेव्हलपमेंटाचेर पळय जेन्ना फायनान्स भरून वताले पळय तेन्ना सर्विसींग कितें जाय आनी आज पळय कितें जाता तें। प्रादेशीक आराखड्याचो विशय घेवन कोलवा सिवीक आनी कंज्युमर फोरम मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। I said, how you'll just put up the regional plan like this without even giving people time to think. So he said, what you want time? You want time? He said, I will give you all time. कारमोणा रहेजा प्रकल्प नाका म्हणूनय थळावे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले। That project is not flexible there because of the existing road. So he said, I'll go through the file. Then we told him about that amendment what the government has done in 2011. Those 2 amendments regarding the bottleneck and 4,000 square meters, about 20. So he said, I'll go through everything. I'll get back to you. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। काँग्रेसीक 131 वर्सां जालीं। गोंयांत मात काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार पक्षाक आयकनात। काँग्रेसीचे वर्सुकी स्थापणूक दिसाचे कार्यावळीक प्रदेशाध्यक्षान परत एक फावट आमदार फुडाऱ्याची बेशिस्त खपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी दिली। मात पक्षांतल्यान बेशिस्त आमदारांक काडल्यार खंय ते मंत्री जायत म्हूण कारवाय करिना म्हूण लुईजीन उलयला। धरल्यार चापता सोडल्यार पळटा असली गोंयांत काँग्रेसीची गत। ये चिंतू जायना की आज आमचे थंय आमदार नाय म्हणून। आमदार थोडे आहाय पूण ताकाय भंय आहा। पूण ताकाय जर येयलो जाल्यार ताका नोटीस वयता नाजाल्यार आनी कितें वयता म्हणटकूच येतले ते आनी मागीर मेजॉरिटी जातले आमची। पूण आत येवपाक थोडे ते त्रास जाताय तांकां। आनीक दुसरें हें सांगिल्लें की एक डिसिप्लीन आसचें म्हणून। आय डोंट वॉन्ट टू टेक एक्शन because I don't want to give a signal that I am against anybody. I want to embrace everybody. But as Earth has known, because I am tolerating the MLAs, I am going to forever tolerate indiscipline here. I am tolerating for them because if I throw them out, they are becoming ministers. If I throw you out, nothing will happen. You will go home. There is only difference. So discipline is a must. थिवी रेल्वे स्टेशनार येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आनी प्रायव्हेट टॅक्सीवाल्यांचे पेटले। एका प्रायव्हेट टॅक्सीन आयतारा टुरिस्टांक रेल्वे स्टेशनार पावयले म्हूण येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांनी प्रकरण म्हापशें पुलिसे कडेन व्हेलें। परत सुमार 30 टॅक्सी टुरिस्टांक घेवन स्टेशनार पावली। येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांनी टॅक्सी फातरायली, ताचेर टॅक्सीवाल्यांचें पेटलें। दोनूय टॅक्सीवाल्यांक म्हापशें पुलीस स्टेशनार व्हेले। घेऊ एक विराम।